गोयची विधानसभा 40 सिटांची। सध्या गोयचे विधानसभेत 3 बायला आमदार आसा। 3 बायला आमदार म्हणजे 60% ही बायला आमदार। आणि केंद्र सरकार जे रिजर्वेशन 33% बायलां खातीर हाडपाक सोदता, तशें जाल्यार गोयचे 40तले 13 सीट हे बायलां खातीर राखीव आसतले। सीट राखीव आशिल्ल्यान 40तली 13 बायलां आमदार आसतलीच। त्या भायर स्वताचे खुस्तार जिखून येवपी बायलां आमदार ही एडिशनल आसतली। आणि हे जे रिजर्वेशन जाले जाल्यार गोयच्या राजकारणाचेर आनी असेंब्लीच्या सिटाचेर कितें फरक पडटा ते पळयात। संसदेच्या 5 दिसांच्या खासा अधिवेशनात कितें आसतलें हाची सगळ्यांकूच उमळशीक आशिल्ली। तातूंतलो एक सरप्रायज म्हळ्यार बायलांक लोकसभा आनी विधानसभेत 33% आरक्षण। आरक्षणाक लागून गोंयचेर कितें परिणाम जातलो पळयात। सद्याक गोंयच्या विधानसभेची रचना कशी आसा पळयात। गोंय विधानसभेतले 13 सीट बायलांक वतले। गोंय विधानसभा 40 सिटांची आनी लोकसभेत 2च सीट। 33%च्या हिशोबान विधानसभेचे 13 सीट बायलांक राखीव जावपाचे। लोकसभेक राज्य पातळीचेर रिजर्वेशन केल्यार दोनांतले 1 सीट रिजर्व जातलो, नाजाल्यार रोटेशनान येता तेन्ना रिजर्वेशन। लोकसभेक चड करून राज्य पावड्यार रिजर्वेशन जातले। उत्तर गोंय रिजर्व जाले जाल्यार श्रीपाद भाऊक प्रॉब्लम, दक्षिण गोंयाक जालो जाल्यार नवी रणनीती। विधानसभेत रिजर्वेशन करतले जाल्यार 1/3 हिशेबान 2 सीट सोडून 1 सीट राखीव करपाचो फॉर्म्युला वापरचो पडटलो। रिजर्वेशन करतना एक मतदारसंघ राखीव केलो जाल्यार 2 आनी 3 सोडून चौथो मतदारसंघ रिजर्व करपाचोय विचार जाव येता। गोंयांत आतां मेरेन प्रत्येक टर्मात 1 ते 3 बायलां आमदार आसताली। पयलीं विक्टोरिया मामी आसतालीच आनी आतां जेनिफर मोन्सेरात। मदीं 2 टर्म अलिना आशिल्ली, आतां देविया आनी लोबोन नंबर लायला। गोंयच्या विधानसभेत सध्या 3 बायलां आमदार आसात। हे प्रमाण 7.5% थारता। आसा त्यो 3 आमदार बायलां ज्येष्ठ आमदाराच्यो घरकान्न। बाबूश, जेनिफर, विश्वजीत देविया आनी मायकल डिलायला हे दाम्पत्य विधानसभेत आसा। विधानसभा वेंचणुकेत बायलां उमेदवारांचो सहभाग तसो सापूच उणो। आता आदल्या बायलां उमेदवारांचो डाटा पळयात। आतां मेरेन बायलां फाटीं उरल्यो। फॉर्म भरतना दादले उमेदवार 349 जाल्यार बायलां 79, कांय डमी अर्ज। दादल्यांचे 52 जाल्यार बायलांचे 38 अर्ज रिजेक्ट। 50% बायलांचे अर्ज रिजेक्ट। 18 दादल्यांनी जाल्यार 14 बायलांनी स्वता जावन अर्ज फाटीं घेतले। 275 दादले जाल्यार 26 बायलां म्हणल्यार 9% बायलां उमेदवार वेंचणुकेत देवली। तातूंतली जेनिफर, देविया आनी डिलायला ही 3 जाणां जिखली। 37 दादले आमदार जाले। 186 दादले उमेदवार जाल्यार 19 बायलां उमेदवारांचे डिपॉझिट जप्त जाले। हो सगळो हिशोब पळयल्यार 79 बायलांनी उमेदवारी अर्ज भरिल्ले। तातूंतले 38 रिजेक्ट म्हणल्यार फॉर्म भरतल्यांनी 48% रिजेक्टेड। 18% फाटीं सरली। 32% बायलां वेंचणुकेत देवली आनी 4% जिखली, जाल्यार 24% बायलां उमेदवारांचे डिपॉझिट जप्त जाले। वेंचणुकेत देविल्ल्या 26 बायलांतले 7 जाणांचे डिपॉझिट जप्त। केंद्र सरकारान रिजर्वेशनाच्या नेमांत दुरुस्ती करून विधानसभा आणि लोकसभेत 33% आरक्षण बायलांक दिले जाल्यार गोंयच्या लोकसभाच्या 2 सिटांचेर कितें परिणाम जातलो तें अजून स्पश्ट ना। पण 40 सिटांच्या गोंयच्या विधानसभेत 13 सिटां ही बायलां खातीर रिजर्व जावपाक शकता। आणि 13 सिटां रिजर्व जाली जाल्यार कांय सिटींग आनी सिनियर आमदारांक आपले सीट सोडचे पडटले आणि ते आपले सीट आपले बायलेक वा चलयेक वा नातेवाईका भितर एकोमोडेट करपाक शकता वा तांकां फुडें काडपाक शकता। रिजर्वेशनाचो फायदो घेवन कांय बायलां स्वताचे खुस्तारूय ही वेंचणूक हे सिटांचेर वेंचणूक जिखपाक शकता। मात गोंयांत जी सध्या 3 बायलां आमदार आसा ती सिनियर सिटींग आमदारांच्यो घरकान्नी आसा। आनी हो जर ट्रेंड पळयलो जाल्यार गोंयांत वुमन रिजर्वेशना खातीर फॅमिली राज्याचें प्रमाण वाडपाक शकता। प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार।